येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. गोंयांत कोरोनाचे आनीक 7 बळी, 215 नव्या दुयेंतींची नोंद. देशभरात 50,040 नवे कोरोना दुयेंती जाल्यार 1,258 जाणांक आयले मरण. गोंयांत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. कांय कडेन कमी प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत लाव येता हजेरी. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां पळोवया खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरांत 50,000 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 1,258 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले. दिसपट्ट्या केशी परस बरे जावप्यांचो आंकडो वाडत आसा. रिकवरी दर 96.75% पावला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो 2.91% आसा. गोंयांत कोरोनाक लागून 7 जाणांक मरण आयले जाल्यार 215 जाण नवे कोरोना दुयेंती सापडले. केरळान सगळ्यांत चड म्हटल्यार 12,118 कोरोना केशींची नोंद जाली. उपरांत महाराष्ट्रान 9,812 कोरोना केशी सापडल्यो. कोरोनाच्या डेल्टा प्रकाराचो संसर्ग टाळपा खातीर वासीन आनी मास्क घालप गरजेचें आशिल्ल्याचें WHOन सांगलें. आतां मेरेन 32.17 कोटी लोकांनी कोरोनाचें वासीन घेतला. फाटल्या 24 वरांत 64.25 लाख लोकांक कोरोनाचें वासीन तोपलां. देशांतल्या दरेका गांवा मेरेन कोरोनाची लस पावयतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलें. कोरोना लस 100% सुरक्षीत आसा तेन्ना भिवपाची गरज ना. लस घेतली ना जाल्यार तुमी स्वता सयत तुमचे फामिलीकय फोंडांत घालतले अशें मोदीन म्हटलें. साथीच्या रोगां पासून पयस रावपा खातीर योग म्हत्वाचो आशिल्ल्याचें राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान सांगलें. योग आनी प्राणायामाक आमी दिसपट्ट्या जिणेचो भाग करून घेवपाक जाय अशें ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. लोकांचो पयसो खर्च करून इतिहासीक वास्तूची दुरुस्ती करप आनी आपल्याक कोणाक तरी लागीं आशिल्ल्या कडेन कबलात करून ताका दिवप हें बरोबर न्ही. तशेंच राज्याक केंद्रा कडल्यान पयशे हाडपा खातीर सल्लागाराची नियुक्ती करपाच्या सरकाराच्या तर्काचेरूय गोवा फॉरवर्डान प्रस्न उपरासला. लोकांचो पयसो खर्च करून आग्वाद जेलीचें नूतनीकरण करप आनी खंयचे तरी कंपनी कडेन कबलात करून तांचे हातांत ती दिवप हें योग्य न्ही. ह्या कंपनीच्या डायरेक्टराचे भाजपा कडेन लागींचे संबंद आसतले असो आरोपूय गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो. केंद्र सरकारा कडल्यान पयशे हाडपा खातीर सल्लोगार कित्याक जाय? मुख्य सचिव आनी हेर बाकीचे अधिकारी कित्याक आसा तर असोय ताचो प्रश्न. अशें कळटा की पयर IAS ऑफिसरांची मिटींग घेवन सरकारान डिसिजन घेतलां की आमी आतां कन्सल्टंट अपॉयंट करतले म्हणून. कन्सल्टंट कितें करपाक तो आतां? हें लोकल इंजीन जें आसा तें फेल जाल्लें आहा. लोकल इंजीन खटारो जाला म्हणटकच कन्सल्टंट हाडला. कन्सल्टंट 2% घेतलो. हें तांचे म्हणटात, ताका कितें म्हणटात ते कॉल इट सम स्पेशल फी, कसली म्हणटात तें सक्सेस फी. हाजो अर्थ कितें? लोकांचोच पयसो सेंटरा कडच्यान स्टेटाक हाडपाक मोदी मिडलमॅन आहा. वाय? बिकॉज ही सक्सेसफूल. जे मनोहर पर्रीकारान 16,500 कोटी हाडिल्ले आनी खंयचोच कमिशन घेवपाक मदीं कोण मनीस नाशिल्लो, त्या सरकाराक आमी बॅकींग केलें न्ही त्या टायमार. आयच्या ह्या सरकाराचे डबल इंजीन इतलें फेल जालां कित्याक हांकां कुत्रोय खायना दिल्लीक. हांकां प्रॉमीस केल्ले पयशे 300 कोटी ते पयशे पसून हांकां येनात, उरिल्ले सोडूच. आनी हे आतां कन्सल्टंट अपॉयंट करतात. मायनींग कॉर्पोरेशन करता म्हणलें. आतां कॉर्पोरेशन जातलें हो ना तें सरकाराकूच खबर ना, ते कन्सल्टंटाक खबर आसतलें. दुसरें, गोंयची झाडां म्हणल्यार गोंयचे सैम हें ताणें विकलें. फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट म्हणटा तो विकलो. गोंयकारांची हेल्थ विकली. सगळे प्रायवेट प्लेयर आनी रुलींग पॉलिटिशियनाच्या फायद्या खातीर ताणें सगळें विकलें. आतां लेटस्ट ते आमची हेरिटेज विकतात. फोर्ट आग्वाद जेल म्हणटा तें RDAन 25 कोटी रुपया मोडून रिनोवेट केलां और रिस्टोर केलां. हें ताणीं दृश्टी मरायन म्हणटा ताका 15 वर्सां खातीर दिलां.
म्हळ्यार सरकारान पयशे मोडप आनी ताणें आपल्याच मनशाक दिवप. आपलोच मनीस कित्याक म्हणटा? कित्याक एक दृश्टीन एक बीजेपीचो व्हडल्या लिडराचो चलो पार्टनर आहा. आता ते दृष्टी मरीन म्हणटा ती दुसरी कंपनी आसा, ती दुसरी आसा. दीज आर जस्ट 30 मार्चाचो बिझनेस घेवन 9+1 10 सेशन करतले म्हणून BSEन डिसायड केल्लें. कॅबिनेटांतल्यान डिसिजनां घेतात आनी अनावन्स करतात सेशन अशें जातलें. हें पयलेंच आयकलां. तुमी आयकूंक ना हें? बिझनेस एडवायजरी कमिटी आसता ना ती. इट इज नॉट द कॅबिनेट वीच डिसाइड्स. कॅबिनेट विल डिसाइड. वी डोंट वांट टू आन्सर क्वेश्चन्स. जे इमर्जन्सी काल कंडेम करून इतली ट्वीट करताले, हे दिस इज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. हेरिटेज इज बीइंग सोल्ड, मनी इज बीइंग लूटेड, you are not receiving funds, you are getting agents whom you are paying through the government exchequer. So what is this? Resident commissioner म्हणतो पोस्ट कित्याक आहा? स्क्रॅप करचो मरे दिल्ली रेजिडेंट कमिशनर. 3 गाडयो हे ते घेवन तो कित्याक बसला रे? धर तुमकां मनीस हाडचो पडटा कन्सल्टंटाचो जर सरकार हो जाल्यार आनी उरलो कितें? तो कित्याक जाय रेजिडेंट कमिशनर? कित्याक जाय तो चीफ सेक्रेटरी? 10 घरां तांकां सगळ्यांक दिल्ली वाले ते आयले हांगा रिटायरमेंट घरां करपाक. So this is the fate of Goa today, and this has to be exposed in the house. So we as a legislative party have to do our duty. 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन घेवपाचो निर्णय आमकां कसोच मान्य ना. जाय जाल्यार ऑनलायन अधिवेशन घेवचें. वो आज ऑनलायन एग्जामी अलाव करता. दर कोविडाचो इतलो भंय आहा जाल्यार ऑनलायन सेशन कर म्हणटा. कोण हाडयता तुका? तूं जेन्ना युनिवर्सिटीक सांगूंक शकता की ऑनलायन एग्जामी कर म्हणून, ऑनलायन सेशन कित्याक जायना? ना जाल्यार सगळे पॉलिटिकल प्रोसेस चालू आहात. पूण वेन इट कम्स टू असेंब्ली सेशन कोविड येता आनी सरकार फाटल्यान धांवता. सगळे म्हाका दिसता लेजिस्लेटरांनी 2 वॅक्सिनां घेतल्या आसतली. आज मुखेलमंत्री उलयता की भायल्यान लोक येतात, डबल वॅक्सिनेटेड लोकांक आमी अलाव करतले. डबल वॅक्सिनेटेड लोकांक जर अलाव करता जाल्यार डबल वॅक्सिनेटेड लेजिस्लेटर मेळून कित्याक शकना असेंब्ली सेशन करपाक? आनी जे गोंयचे इश्यूज आसात which could actually spell disaster for the future of Goa. Why should these issues not be discussed? गोवा 365 खातीर श्यामचारी. कुठ्ठाळेचे पुलीस आउटपोस्ट बेगीनूच शिफ्ट करतले, थळावे आमदार एलिना साल्ढाणान सांगले. पावसाळ्यात ह्या आउटपोस्टा भायर उदक सांचून रावता, देखून पुलिसांक भितर आनी भायर येताना त्रास जाता. एखाद्या साद्या घरान आशिल्ल्या ह्या आउटपोस्टात मुळावे साधन सुविधा ना. नव्यान बांदिल्ल्या मार्केट संकुलात पुलीस आउटपोस्टा खातीर जागो दिला. थळावे पंचायती कडेन हे विशीं बसका घेतली. उपरांत पुलिशेक कळोवन तांकां मार्केट संकुलात शिफ्ट करपाक सांगतले अशें अलिनान सांगलें. We have already a definite premise in the market structure for the police station, and I think tomorrow we are having the panchayat is having a meeting where the decision will be taken, and in fact I have requested the panchayat body, the Sarpanch, Mrs. Sania Pereira, to start with the cleaning, and the cleaning of the market is going on at the moment. Tomorrow we are having the meeting, and I think according to the decisions taken we'll inform the police officer that they can shift. So all the government offices which are on rent will be shifting? First stage consists of shifting whichever government office is to be shifted in the market premises. Okay, so yes, I'm glad, and I know that there is a problem there. It gets waterlogged, and it must be quite difficult for the police, to go through in and out of that small police station. And yes, very soon they will be shifting to the market. गोवा 365 खातीर कुट्टाळेच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजूनय सुटावो जातना दिश्टी पडना. ह्या गोरवांक लागून महामार्गाचेर कितलेशेच अपघात जाल्यात, तरीकूय हो प्रश्न सुटावो करपा खातीर प्रभावी उपाय येवजण जायना. पावसाळ्यात रातच्या वेळार रस्त्यार भोंवपी गोरवांक लागून वाहन चलोवप्याक बरोच त्रास जाता. हो जो नॅशनल हायवे 17 आसा हांगा दाणेवाडी म्हणटात, आनीक सालजोरा ह्या 2 मदींतल्यान हो पंचायतीच्या मदींतल्यान रोड वयता. तर आज तुमी पळयतात पळय कितली गोरवां जी आसात
ही सगळी रस्त्यार आसात आनी हांकां आतां आजुनी काडपाक कोण ना. इतली ट्रॅफिक जाम जाल्या की गाडयांक वचपाक जागो मेळना. आतां आमच्या फाटल्यान पळयता पळय जवळ जवळ 100 ते 150 जी गोरवां आसात ती हांगा आसात. इतली मोटरसायकलीकारांक इतली त्रास जातात, बायक जे चलयतात तांकां भरपूर त्रास जाता. आज पळय एक ट्रक जर असो की व्हॉर्न मारपाक लागलो तरी पूण तो फाटीं उठनात. पूण ह्या गोरवांक खंय तरी हें करपाचो कोण ना. कित्याक ही जी गोरवां आसा ही गोरू कोणा म्हण ती सुद्दां कळनात. ह्या गोरवांक कित तरी एक उपाय काडूंक जाय. कित्याक ही जर अशी उरली जर कितलेशे एक्सिडेंट जावपाक शकतात. आनी ही हायवे आसा आनी हायवे असल्या कारणान ही सदां क्लियर उरोंक जाय. पूण हांगा हेजी एक म्हणल्यार हांगा जी गार्बेज लोक हाडून उडयतात ह्या गार्बेजी खातीर चड गोरवां ही ह्या जाग्यार रावतात. कित्याक ही गार्बेज तांकां खावपाक मेळटा आनी जाय तशी ही रस्त्यार येतात. हेचे पयलीं खुबशे एक्सिडेंट ह्याच जाग्याचेर एक्सिडेंट जावन लोक मेल्या सुद्दां. पूण हांगा आजुनी ह्या हेचेर कोणें लक्ष दिना. कित्याक ह्या हेचेर पंचायतीन ह्या म्युनिसिपालिटीन लक्ष दिवपाक जाय आसलें, पळोवपाक जाय आसलें. कित्याक एक्सिडेंट जाता ते भयंकर जातात आनी हांगा एक्सिडेंट जाल्लो मनीस वाचलो अशें म्हणना आनी हांगा इतलो वास येता ह्या गार्बेजी हेचेर आनी ही गार्बेज खावपाक हे जे आसात हे येतात. आतां तुमकां पळयात ती गोरवां उडटा जाल्यार तरी पळयात इतले आसा. रोड आख्खो ब्लॉक करून दवरला आनी रस्त्या वयली उडटा जाल्यार तरी पळयात. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. कित्याक लोकांले हातपांय जर मोडत हें जालें जाल्यार कोण जबाबदार. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यार रमेश नायक रावत. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत घोग्यांनी पावस पडूं येतात. कांय कडेन कमी प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत पणजे 14 सेंटीमीटर, ओल्ड गोवा 13 सेंटीमीटर, म्हापशां 9 आनी दाबोळे 7 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांची. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.